प्रितीच्या बाबुनीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची दुसरी चीट 41-51 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्का पोरबेक जेरुजाल्या वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती सदांचे भाशेन पोरबेक जेरुजाल्याक गेली आनी पोरबेचे दीस सरले उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुजाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या समस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजूंक ना आनी तांचे बरोबर तो गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. प्रितीच्या बाबुडीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी ही जे आयकता हें शिवर्तमान आमी नातालांच्या दिसांनी आयकता. आनी कितें घडटा, जेजू जेन्ना 12 वर्सांचो आसलो तो आनी ताजो पाय जुजे आनी ताजी माय मोरी जेरुजाल्याक वेतालीं. कित्याक वर्साच्या वर्सा थंयसर पास ओवर फेस्टिवल आहलो आनी थंयसर वचपाचें आहलें तांकां. आनी ह्या पावटी कितें घडटा, जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो आसता तो त्या देव मंदिरान रावता आनी ताच्या पांय माय बरोबर परतून वचना आनी 3 दिसांनी खोती उस्के काडीत ताची जुजे आनी मोरी ताका मेवता. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, जेन्ना मोरी आपल्या पुताक पळयता, जुजे आपल्या पुताक पळयता, ती म्हणटात तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरान हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकलो आसल्यात. आनी भाव भयणीनो, एका 12 वर्साच्या भुरग्यान आपल्या बाय माय 3 दीस उस्के खोती काडीत ताच्या उपरांत असलीं उतरां उलयत जाल्यार कितें घडटलें? आनी देवाचें उतर म्हणटा 50 वडीन, तांकां जें जेजू म्हणलां ताका सजमोंक ना. आनी ताणें मोरयेन जुजेन अहें कांय बरोवंक ना की तांकां खूब राग आयलो, ताका मारलो म्हणून, तुमी कित्याक अहें केलें म्हणून. आमी कसलीच वस्तू आमी केन्नाच आयकना, पूण आमी आयकता की मोरयेन सगलें आपल्या काळजान दवरलें. जुजेन आपल्या पुताक कांय करूंक ना, मोरयेन आपल्या पुताक कांय करूंक ना, फकत आपल्या काळजान दवरलें. पूण भाव भयणीनो, ह्या जेजूच्या उतराचेर आमी नियाळ दवरुया. जेजू जावन आसा देव. 12 वर्सांचो आसतना तो आपल्या बापाच्या घरान तो सजमतालो की ताच्या बापाच्या घरान ताका आसूंक जाय आसलो म्हणून आनी ताका आपलें थंयसर काम करूंक जाय आसलें म्हणून ताजो पाय आहलो जुजे. पूण आयज तो म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरान हांव आसूंक जाय म्हणून तुमी नोको आसल्यात. ताजो बाप कोण आसलो?
ताचो बाप आसलो सुर्गींचो बाप जेजू जावन आसा देव तो स्वर्गांत ह्यो स्वर्गांतल्यान ह्या संवसारान आमकां आपल्या बापाचें काम करपाक आयलो. आनी बापाचें काम कसलें असलें भाव भयणीनो? बापाचें काम असलें आमकां बापाचो मोग दिवपाक. जेजू ह्या संवसारान आमकां देवाचो मोग, आमची काकूट करपाक, आमकां देवाची सगळें देवाचें बरें करपाक, आमकां परतून तो संबंध जो तुटलेलो आदामानी इवेन तेन्ना पातक केल्लें तेन्ना तो संबंध जो तुटलेलो तो परतून संबंध आमचो देवाशी घोट करपाक जेजू आयिल्लो. आनी 12 वर्सांचो आसतना त्या वेळार जेजू ही उतरां उलयतात. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी समजा तुमचें भुरगें, तुमचो भुरगो 12 वर्सांचो, 10 वर्सांचो, 15 वर्सांचो म्हणून कसल्यो वस्तू म्हणीत जाल्यार तुमी कित्याक म्हाका सोदतात? हांव भायर वता, हांव म्हज्या बापायचें काम करता. तुमी कितें म्हणटाल्यात? अरे भुरग्या, तूं आजुनूय ल्हान आसाय, तूं तुज्या बापायचें काम करतलें, तुजो बापूय आनी हांव हांगा घरां आसात. पूण जेजू आपल्या पांय माय म्हणटा, हांव म्हज्या बापाच्या घरांत आसलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या सोगींच्या बापाक आमचो बाप म्हूण मानता, जेजूक आमचो खरो आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानता, तेन्ना की आमी सगळें देवाचें उतर पाळटा आनी जेजू भाशेन आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाचें काम करतले. आनी सुर्गीच्या बापाचें काम कितें? सुर्गीच्या बापाचें काम ही बरी खबर जेजूची सगळ्या संवसाराक सांगपाक. भाव भयणीनो, ही जेजूची खबर, हें जेजूचें उतर आमकां जोयत दिवंक ना जाल्यार आमी कितें दुसऱ्यांक सांगतले? आमी फकत धर्म करतले. पूण जेन्ना हें देवाचें उतर आमकां आमच्या जिवितान जोयत दिलां, आमी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत जियेता, तेन्नाच की आमकां ह्या देवाच्या उतराची सजमणी आसता, आमकां पवित्र आत्मा आमकां ती शिकोवन दिता आनी तेन्ना आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता. ना तर भाव भयणीनो, आमी केन्नाच आमच्या सुर्गीच्या बापाचें काम केन्नाच करचें ना. आमी फकत दोन करतले. आमी म्हणटले आमी मिसाक वता, आमी इगोर्जेन वता, आमी मागणें करता, पुरो. आमच्या घरान आमी बरे भाशेन मागणें करता, पुरो. पूण ही बरी खबर जी जेजूची आमी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय, जो आजून जेजूक वखना. कित्याक जो लोक जेजूक वखना ती इफेर्नान वयतलीं. आमकां जाय, देवाक जाय की लोकांक इफेर्नान वचपाक. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ही बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक दिवपाक, की हें बापाचें काम आमी सगळीं करपाक. आनी हें बापाचें काम करपाक फकत थोड्या लोकांचें काम न्ही तें. पाद्रींचें, कोण प्रेगादोराचें, वा कोण लोक जो देवाचें उतर पोल करता, फकत तांचेंच न्ही. हें काम एक क्रिस्ती जो क्रिस्ताक भावार्थ दवरता, जेजूचेर भावार्थ दवरता, कोण आपूण क्रिस्तांव म्हणटा, ताका ही पदवी दिल्या, हें काम दिलां. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शेवटमानाचेर नियाळ करता, आमी बारीक चिंतया. ही बरी खबर जेजूची खरेंच आमकां बरी खबर जाल्या काय? आनी बरी खबर जाल्या जाल्यार आमी आमचें तोंड बंद दवरून आमी घरा बसतले काय? आमी ही बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक सांगूंक पावतले. आयज थाराय घेवया, आमच्या ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.